नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या लंच टाइम बुलेटिनान तुमकां येवकार आणि आंतरराष्ट्रीय कामगार दिसाची तुमकां हुनहुनीत परबी। हांव संजवी। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। मायनिंग सुरू करपाचेर गोंय सरकारान वेळ काडिल्ल्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बेजारलो। वर्सा भितर मायनिंग सुरू करपाचो दिलो आदेश। वाघेरेचे रान कापिल्ल्याचेर रानामंत्र्यान केली कारवाय। मंत्री रोहन खंवटेन घेतली केंद्रीय आयटी आणि पर्यटन मंत्र्यांची भेट। आयटी आणि पर्यटन मळा वयल्या साबार विशयाचेर केली चर्चा। चीफ जस्टिसान लक्ष्मण रेषेची सत्तेक करून दिली याद। उदरगत करपाच्या वेळार सरकार मारता अधोगती कडेन पावला। देवूळ पुनर्स्थापनेच्या सरकाराच्या निर्णयाचेर आदवोगाद अविनाश भोसलेन उक्तायली खंत। संताचो आणि देवाचो अपमान केल्यार आमी वगी रावचे ना, जुजे फिलिपाची शिटकावणी। आता पळोवया खबरो विस्तारान। मिना खणीचे पावणे विशीं वेळ काडिल्ल्यान गोंय सरकाराक केंद्र सरकाराक वडेर काडला। केंद्रात जाल्ल्या एका उंचेल्या पावंड्या वयल्या बसकेन गृहमंत्री अमित शहान येता त्या कांय म्हयन्यां भितर पावणेची प्रक्रिया सुरू करा आणि वर्सा भितर मायनिंग सुरू करा अशें सांगून सरकाराक बरोच तापोवन काडला। ह्या बसकेन प्रधानमंत्री मोदीचे प्रतिनिधी वांगडा गोंयचो मुखेल मंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आणि गोंयचे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम आशिल्ले। केंद्राच्या आदेशा उपरांत गोंयान मिना खणीच्या पावणेची प्रक्रिया सुरू जाल्या। 2 संस्था नेमून खण लिजांची बॉक्स तयार करप आणि त्या लिजा भितर आशिल्ल्या मिनाचो वालोर थारावपाचे काम ह्यो संस्था करतात। ही पुराय प्रक्रिया 3 ते 6 म्हयन्यां भितर पुराय करची म्हूण सांगिल्ल्याचे कांय अधिकारी सांगतात। रान संरक्षण कायद्याचे नेम गुड्ड्याक मारीत दोंगराच्या माथ्यार बेकायदेशीर तरेन सुरू आशिल्ले जंगलाचो विध्वंस बंद करपाचो आदेश रानामंत्री विश्वजीत राणीन शेनवारा दिलो। ह्या प्रकरणात घुसपिल्ल्या सगळ्या गुन्यांवकारां आड खर कारवाय करची अशी सुचोवणी तांणी रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांक दिला। वाघेरी मोठ्या प्रमाणात जंगल कापपाचे प्रकार सुरू आसा। ह्या खातीर रान खात्यान कसल्याच तरेचो परवानो दिवंक ना, तशेंच ह्या कामा खातीर संदूय घेतिल्ली ना। असले प्रकार हांव अजिबात खपोवन घेवचो ना अशें रान खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणीन म्हणला। वाघेरी दोंगराच्या माथ्यार जंगलाक उरबडून रस्त्याचे जाळे बांदपाचे काम सुरू आसा अशी बातमी दैनिक गोमंतकान सगळ्यात पयलीं प्रसिद्ध केल्ली। विधानसभा वेंचणुकेच्या काळान हे काम बंद आशिल्ले, मात आता परत हे काम सुरू जाल्याची खबर मेळटा। जेसीबीचो उपेग करून मोठ्या प्रमाणात जंगल कापपाचो प्रकार सुरू आशिल्लो। राना अधिकाऱ्यांनी शेनवारा वाघेरी वचून ह्या परिस्थितीचो नियाळ घेतलो। झाडां बेकायदेशीर तरेन कापतले ते ह्या पळोवण्यांतल्यान स्पश्ट जाता। गोंय राज्य भारताच्या नक्षाचेर तशेंच पुराय जगांत पर्यटन थळ म्हण फामाद आसा आणि हांगा येवपी दर एका पर्यटक आणि ताज्यो गोंयांत आयल्या उपरांतच्यो अपेक्षा ह्या सगळ्यांचेर लक्ष दिवन गोंयांत तशेंच साधन सुविधा हाडपाचो पुराय तरेन यत्न करतले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगले। तशेंच गोंयान आयटी मळार साबार येवजण्यो हाडून उदरगत करप आणि बऱ्या ई-गव्हर्नन्स खातीर येवजण्यो हाडपाचो सरकाराचो यत्न आसतलो अशेंय तांणी ह्या वेळार म्हटलें। रोहन खंवटेन हालींच केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी आणि केंद्रीय आयटी मंत्र्याक भेट घेवन हे विशीं चर्चा केल्ल्याचे सांगले। The whole thing is, if we need to change our base of what we are talking about and a roadmap, we need to ensure that we have the right people on board.
and the right thought process coming in. आम्ही इंडलँड म्हणले, मेडिकल म्हणले, एडव्हेंचर म्हणले, लॉट ऑफ थिंग्स वी नीड टू पुट अक्रॉस. आणि ताच्या खातीर सेफ अँड क्लीन गोवा म्हणजे आमकां एक मेसेज दिवची पडटली. who are coming to Goa as tourists are finding them safe and they're finding them clean. पुढे वता असताना we have today had reviews and finalized on ease of doing business of both the policies, startup आणि IT. आता पुढे वरतले जाल्यार connectivity under BharatNet. We are having our infrastructure projects, whether it is the co-working space at Morji, which will be very innovative for different people of creativity and bakiche throughout the world to come here, and also attract them towards IT while creating the ecosystem. A hybrid cluster at आमच्या Porvorim and EMC park in the right direction of attracting anchor units is something which we have discussed. आपली कामां करताना लक्ष्मण रेषा लक्षात दवरपाची गरज आसा. जर कायद्याक धरून आसा जाल्यार न्याय वेवस्था सत्तेच्या आड केन्नाच येवची ना अशें वक्तव्य भारताचे चीफ जस्टीस NV रमण्णा हांणी केला. चीफ जस्टिसान आनी चीफ मिनिस्टर परिशदेन ते उलयताले. तहसीलदार, जिल्लोधिकारी, तलाठी सारकेल्या अधिकाऱ्यांनी आपले काम कायद्याक धरून केल्यार न्यायालयांनी केशी पडून उरच्यो ना अशें भारताचे चीफ जस्टीस NV रमण्णा हांणी सांगलें. While discharging our duties, we all must be mindful of the Lakshmana Rekha. The judiciary would never come in the way of governance if it is in accordance with law. We share your anxiety and concern regarding the welfare of the people. I would like to begin with the identifying few contributing factors for docket explosion in the Indian scenario. If a Tahsildar acts upon a grievance of a farmer regarding land survey or a ration card, the farmer would not think of approaching the court. If a municipal authority or a Gram Panchayat discharges its duty properly, the citizens need not look to courts. If revenue authorities acquire land through due process of law, the courts would not be burdened by land disputes. Apparently, these cases account to 66% of pendency. दुनिया के कई देश ऐसे हैं कि जहां कानून बनाते हैं तो एक तो लीगल टर्मिनोलॉजी में कानून होता है, लेकिन उसके साथ एक और कानून का रूप भी रखा जाता है जो लोक भाषा में होता है, सामान्य मानवी की भाषा में होता है, और दोनों मान्य होते हैं. और उसके कारण सामान्य मानवी को कानूनी चीजों को समझने में न्याय के दरवाजे खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ती है. हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमारे देश में भी कानून एक पूरी तरह लीगल टर्मिनोलॉजी हो, लेकिन साथ साथ वही बात सामान्य व्यक्ति की समझ में आए उस भाषा में, और वो भी दोनों एक साथ असेंबली में या पार्लियामेंट में पारित हो, ताकि आगे चल करके सामान्य मानवी उसके आधार पर अपनी बात रख सकता है. देवळांच्या पुनर्स्थापनेचो सरकाराचो निर्णय खूब दुखद आसा अशें विधान अॅडव्होकेट अविनाश भोसले हांणी केलें. सरकार काळाची चक्रां परती घुंवडावपाक सोदता. जी परिस्थिती 450 आनी 500 वर्सां पयलीं आशिल्ली ती स्थिती सरकार परत हाडटा. उदरगत करपाच्या जाग्यार आमची अधोगती जाता ही वायट गजाल आनी ती सरकार करता ही ताज्यान वायट गजाल अशी खंत लेगीत तांणी उक्तायली. खरें म्हणजे जाल्यार सरकारान जे निर्णय घेतलेलो आसा, एलईडी रिपोर्ट घेतली, देवळां जी पयलीं जी आसलेली तांकां रिस्टोर करून जी आतां चर्ची जाल्लेली आसा त्यो रिस्टोर करपाची, देवळां करपाची आनी ती देवळां बांदपाची परत. हो निर्णय सरकारचो खूब दुखद निर्णय आसा. सरकार काळाची जी चक्र आसा ती परती घडोवंक सोदता. जे कितें 450 वर्सां 500 वर्सां पयलीं गोंयांत जाल्लेलें ती स्थिती परती हाडूंक सोदता. सरकारा कडेन कितें मॅजीक ब्रँड ना की एक बाबा घुंवयली की तूं 1500 14व्या 15व्या शेतकान वतलो. आयज आमी 21व्या शेतकान आसलेले मनीस
आनी हे आमचे मनीस जात जी आसा ती आमी फॉरवर्ड फुडें वचपाक जाय. आज आमी भविश्याक हें घालता, कितें म्हणटा ती गवसणी घालता. अशा प्रसंगात आमी परत 16व्या 17व्या म्हणजे 15व्या शतकान वयता ही वायट घटना आनी ती सरकारान करप ही चड दूख. आतां गोंय राज्यात 52 मिलीमीटर इतलो पावस फकत एप्रिल म्हयन्यात पडला. 1901 वर्सा सावन उपलब्ध आशिल्ल्या म्हायती वयल्यान एप्रिल म्हयन्यात पावसाचे 26 फावट चड प्रमाणात दाखयता. पूण 1901 वर्सा पावसाची नोंदणी करून दवरपी फकत 2 केंद्रां आशिल्ली. 2013 मेरेन 13 केंद्रां जाली. 1937 वर्साच्या एप्रिल म्हयन्यात पावसाचे प्रमाण 229 मिलीमीटर इतले आशिल्ले. एप्रिल म्हयन्यात पावसाचे प्रमाण चड आसा अशें हवामान खात्यान कळीत केला. मे म्हयन्यात मात गरमी बरीच वाडटली अशें हवामान खातें सांगता. पणजे शारांत कांय दिसा सावन दिसून आयिल्ल्या गोल्डन कारीचे पुलिसांनी चवकशी सुरू केल्या. पुलिशेन डेल्टीन कॅसिनोच्या भांगरा रंगाच्यो सगळ्यो गाडयो ताब्यात घेतल्या आनी येरादारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांक त्या गाडयां विशीं म्हायती दिवपाची मागणी केल्या. ताचे उपरांत पुलीस फुडली कारवाय करतले अशें पणजेच्या पुलिसांनी सांगले. इतल्या मजगतीं एके गोल्डन कारीक अपघातूय जालो. बेसिकली आमकां एक इन्फॉर्मेशन आनी एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो. सो तेजे वयल्यान आमकां कळ्ळें की 3-4 गोल्डन व्हेकल्स आसा, गोल्डन कलर्ड व्हेकल्स, कसिनोचे व्हेकल्स ती, आनी तेजेर कोण तरी वायोलेशन्स करता म्हणून. सो आमी ते व्हेकल्स हांगा आमचे पेन्जीम एरियेन लोकेट करून आमी व्हेकल्स हाडले ते सद्या. सो तेजेर आमी कितें आसा ती एक्शन घेतली. लिगली आरटीओक आमी लेटर करपाचें आसा. सो आनी इन्स्पेक्शनाक लेटर करतले आनी ती व्हेकल्स आरटीओ येवन हांगा इन्स्पेक्शन जालें काय तेंचे रिपोर्ट सबमीट करपाक लायला. किती आहेत कार कोण नाही? सो एक्चुअली 4 व्हेकल्स आसा. ती काल एक एक्सिडेंटान इन्वॉल्व जाल्या म्हणून ती सद्या ना. सो ती रिपेराक आसा. सो 3 व्हेकल्स आमी डिटेन केल्या. सो हेजेर आमी आतां एक्शन फुडली कितें आसा आरटीओक एक रिपोर्ट सबमीट करून तेंचे कडल्यान मागता. CRZची मान्यताय नाशिल्ल्यान डेल्टीन कारावेला फ्लोटेल बंद करचे तशेंच प्रदूषण नियंत्रण मंडळान डेल्टीना कडल्यान लुकसाण भरपाई वसूल करपाचो आदेश राष्ट्रीय हरीत लवादान दिला. डेल्टीन कारावेला फ्लोटेलाक CRZची मान्यताय मेळना मेरेन फ्लोटेल सुरू करपाक मेळचें ना अशें लवादान आदेशांत म्हणलां. मांडवी न्हंयच्या प्रदूषणाक जापसालदार धरून डेल्टीन कारावेला फ्लोटेलाक तालाव दिला. मारिल्लो तालाव वसूल केले उपरांत परत एक फावट नव्यान परवानगी दिवपाची प्रक्रिया करची असो आदेश हरीत लवादान दिला. आयतारा पणजे आझाद मैदाना लागीं आशिल्ल्या BSNL पिलर बॉक्स कळम आयिल्ल्या कारणान बागावले. BSNLचो कामगार आपलो जीव मुठीन दवरून काम करतना दिसलो. संबंदीत अधिकाऱ्यांक सांगून लेगीत कोण हाचेर लक्ष घालना अशें त्या कामगारान सांगले. काम करतल्या कर्मचाऱ्यांक थंयच्यान पासार जातल्यांच्या मजतीन फातर लावन तो बॉक्स कसो तरी उबो करून दवरलो. धोक्याच्या स्थितीन उबी आशिल्ले पिलर बॉक्स थंयच्यान पासार जातल्यांचेर पडून अपघात जावपाची शक्यताय आसा. भंय दिसता पूण आमचे हे ना न्हू ऑफिसर आहा तेच कांयच काम करूंक सोदिना. कंप्लेन सांगला तांकां BSNL ना ऑफिसांक सांगता न्हू आमी कितें पयलीं ऑफिसांक सांगता. तेंच्यान ऑफिस ते चेडूं आहा ते ऑफिसराक सांगता. काय करूंक ना कांय करना. हे आतां 2 म्हयने जाले आतां वाऱ्यान पडलेले ते पूण आतां आमी दुसरे तशें 2 जाणां काडून ते हे केलो उबो केलो. रिस्क मातशी कितें आमचेर पडल्यार आमकां कांय फेसिलिटी पण कांय ना. आमचो जीव आमी सांबाळप कितें आयतो काम केल्यार आयतो पेमेंट तशें BSNL लायन. तापमानाचे बाबतीन अंदूचो एप्रिल हॉट थारला. 22 एप्रिल दिसा सगळ्यांत चड
36.2 तापमानाची नोंद पणजे केंद्रान जाल्यार म्हयन्याभरांत 8 खेपे उंचांची तापमानाची नोंदी जाल्या. हाच्या पयलीं 7 एप्रिल 1989 दिसा पणजे सगळ्यांत चड म्हणल्यार 39.8 तापमानाची नोंद जाल्ली. भक्तांच्या उल्याक धावपी आनी लाखांनी भक्तगणांचे श्रद्धास्थान आशिल्ले शिरगांवचे श्री लयराई देवीच्या जात्रेक येता त्या बिरेस्तारा 5 मे ह्या दिसाक मनयतले. देश विदेशांत शिरगांवचे जात्रेक नामना आसा. गोंया सयत हेर शेजारच्या राज्यांनी मेळून लयराई देवीची लाखांनी धोंड भक्तगण आसात. मजगती देवीच्या धोंड भक्तगणांच्या कडक व्रताक सोमारच्यान सुरवात जाल्या. कोविड महामारीक लागून फाटली 2 वर्सां लयराई देवीचे जात्रेच निर्बंध आयिल्लो. अंदू जात्रा जातली म्हणटकीच धोंड भक्तगणां मदीं खोशयेचें ल्हार पातळ्ळां. सांकुशाच्या प्रांगणात 2015 पासून सुरू केल्लें आहा. म्हणून आमचे 7वें वर्स तेन्ना आमकां 2 वर्सां कोविडाक लागून जात्रेक वचोंक गावना. तेन्ना मनाक जो धुकधूक लागली ती अंदू देवस्थान लयराईच्या देवस्थान कमिटीन थारायला ती जात्रा करपाची. तेन्ना आमकां एक उमेद जाल्या की केन्ना एकदा देवीच्या चरणा कडेन आमचें मस्तक तेकयता आनी तिचें दर्शन घेता अशें जालां. तेन्ना आमी सगळे तुजे आतुरतेन त्या वैशाख शुद्ध पंचमीची वाट पळयता आनी आमचें 5वी दीस व्रतस्थ धोंड धोंडाची आमी तेजी सेवा करता. पंचायत वेंचणुको पक्ष पातळेचेर लढपाचो प्रश्नूच येना. आमी त्यो वैयक्तीक तांकेचेर लढपाक प्राधान्य दितले अशें विधान पंचायत राज्य मंत्री माविन गुदिन्होन केलां. गोंयान उदरगत घडोवन हाडपा खातीर आमकां तळगाळांतल्यान लोकांच्या तेंक्याची गरज आसा अशें ताणें ह्या वेळार म्हटलें. स्पष्टीकरण दिवपाक सोदता. देर इज नो क्वेश्चन ऑफ फायटींग पंचायत इलेक्शन ऑन पार्टी लायन्स. वी वील फायट इट. वी वील अलाव द पीपल टू फायट ऑन इंडिविज्युअल बेसीस. सारके सकयल्या पावंड्यार ग्रासरूट लेवल you find and it's always difference of a few votes. As I always say, I never take sides. जिखताय तोय माझो, हारता तोय माझो. आमकां लास्टाक सगळ्यांचो सपोर्ट जाय, स्पेशली एट पंचायत लेवल, बिकॉज इट इज वॉर्ड्स ऑफ फ्यू हंड्रेड वोट्स. आणि ते हितून आमी पडल्यार मागीर ते फूल एंटायर लायफ वील बिकम फूल ऑफ मीन्स आय वूड से नॉट अनहेल्दी पॉलिटिक्स. I don't want that to happen. Let people, as I said, choose good educated people, good social workers. बरे लोक तिंका सुरवात जावं न्ही, जे कितें तरी लोकांचें केन्ना कितें बरेंपण केलें आहा तांकां इलेक्ट करून दिवन दिनी, एंड इट इज गोइंग टू हॅपन. क्रिस्तांव आनी हिंदू धर्माच्या लोकां मदीं फूट घालपाक सान फ्रांसीस झेवियरा विरोधान वक्तव्य करतात असो आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसीन केला. जाती भितर फूट घालपी वक्तव्यां करची न्हय, गोंयचो धार्मीक एकचार सांबाळचो अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसीच्या जुजे फिलिप डिसोजान केला. संतांचो आनी देवाचो अपमान केल्यार आमी वोगी रावचे ना अशें जुजे फिलिप म्हणटा. आजच्या मोतीन म्हाका हेचेर कोणेच केन्नाच तिका कितेंय कांयच हे भाशेन म्हणोंक ना. पूण आयज सुभाष वेर्लेकर आनी वेर्लेकर ह्या हेणे हेजेर हे भाशेन उलोवप आजच्या मोतीन म्हाका दिसता कितेंय तरी आहा, ताचो एक कितेंय तरी एक प्लॅन आसा की आमचे गोंय फूट घालपाक वो आमच्या क्रिस्तांवाच्या हिंदूच्या आनी दुसऱ्या जातीच्या भावांचे मदें फूट घालपाक आनी हे मुखार खंयचेच हेजेर मुखार व्हरपाक म्हाका दिसता. आमच्या गोंय साहेबाचेर एक टिका करप हे सारकें व्हडलें चुकीचें. आनी आमी गोंयकार भाव भयणां
ह्या मनशाक आमी केन्नाच ओगी रावचे ना. वाठादेव सरवण वाठारातल्या अंतर्गत रस्त्याच्या डांबरीकरण कामाचो शुभारंभ मयेचे आमदार प्रेमेंद्र विष्णू शेट हांच्या हस्तुकी जालो. ह्या वेळार सरवण पंचायत वांगडी संतोष गुरव, रसूल मडार, आदली उत्तर गोय जिल्लो पंचायत अध्यक्ष अंकिता नावेलकर, मये भाजपा महिला अध्यक्ष आरती बांदोडकार, बांदकाम खात्याचे कर्मचारी, अधिकारी आणि ग्रामस्थ हाजीर आशिल्ले. इंधन दरवाड आणि म्हारगायेक साधारण नागरीक त्रस्त आसून लेगीत सोमारच्यान गोवा डेअरीच्या दुधाच्यो किमती वाडटल्यो. डेअरीक लुकसाण खूब जाला, ते खातीर फाटल्या म्हयन्यान दुधाच्यो किमती वाडोवपाचो निर्णय प्रशासकीय समितीन घेतिल्लो. गोवा डेअरीन स्टँडर्डायज गाय आनी तोंड दूद दरान 5 रुपया वाड केल्या. शक्ती स्टँडर्डायज अर्द लिटराची किंमत 25 रुपया आशिल्ली ती आतां 27 रुपया जाल्या. गायचे दूध अर्द लिटर 23 रुपया आशिल्ले ते आतां 27 रुपया जाला. तोंड कोल्ड दूध अर्द लिटराची किंमत 22 रुपया वयल्यान 24 रुपयाचेर जाल्या. तर फूल क्रीम दूध 1 लिटर 57 रुपया आशिल्ले ते आतां 52 रुपया जाला. सगळ्या न्यायालयांत दर एका प्रांतांतल्या भासांक तेंको दिवपाक जाय अशें वक्तव्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केलें. हे केल्ल्यान दर एका प्रांतांतल्या थळाव्या लोकांक न्यायालयीन वेवस्था समजुपाक मजत जातली अशें तांणी सांगलें. चीफ जस्टिस आनी चीफ मिनिस्टर परिशदेन ते उलयताले. दुनिया के कई देश ऐसे हैं कि जहां कानून बनाते हैं तो एक तो लीगल टर्मिनोलॉजी में कानून होता है, लेकिन उसके साथ एक और कानून का रूप भी रखा जाता है जो लोक भाषा में होता है, सामान्य मानवी की भाषा में होता है, और दोनों मान्य होते हैं. और उसके कारण सामान्य मानवी को कानूनी चीजों को समझने में न्याय के दरवाजे खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ती है. हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमारे देश में भी कानून एक पूरी तरह लीगल टर्मिनोलॉजी हो, लेकिन साथ साथ वही बात सामान्य व्यक्ति की समझ में आए उस भाषा में, और वो भी दोनों एक साथ असेंबली में या पार्लियामेंट में पारित हो, ताकि आगे चल करके सामान्य मानवी उसके आधार पर अपनी बात रख सकता है. दुनिया के कई देशों में ये परंपरा है. अभी मैंने एक टोली बनाई है, वो उसका अध्ययन कर रही है. कांय कायदेशीर कारणाक लागून 2 वर्सां आदीं मुरगांवचो राजा ही गणपतीची मूर्ती मुरगांव पुलिशेन जप्त केल्ली. ह्या मूर्तीक शेनवारा पुलीस स्टेशनांतल्यान भायर काडली. इतले मजगतीं मुरगांवकारांनी मोठ्या गाजवाजान मुरगांवच्या राजाची मिरवणूक काडीत उपरांत ताचे बायणा दर्यांत विसर्जन केलें. ह्या वेळार जणू काय चवथीचे दीस सुरू आशिल्ल्या वरी भक्तिमय वातावरण पळोवपाक मेळ्ळें. पळयात ह्या मिरवणुकीची ही कांय वेंचीक खिणचित्रां. गोंयच्या सायबा आड सुभाष वेलिंगकार हांणी केल्ल्या विधानाचो वेळसाव पंचायतीचे आदले पंच आनी समाज वावुरपी रॉकीसन डिसोजान तशेंच वेळसावच्या थळाव्या नागरिकांनी निशेध केला. सुभाष वेलिंगकारान केल्ले विधान फाटीं घेतलें ना जाल्यार अब्रू लुकसाणीचो दावो घालतले अशी माहिती रॉकीजिनोन दिल्या. वेलिंगकार हाच्या विधानाची मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दखल घेवन ताचेर कारवाय करची अशी मागणी ताणें केल्या. जाल्यार समाजीक वाद तयार करपी अशा घटकांचेर खर कारवाय जावपाक जाय अशें मत कुठ्ठाळी पंचायतीचो पाद्री एडी फर्नांडीस हांणी व्यक्त केला. तो रिस्टेटमेंट विड्रॉ करलो
आमी तेजें डिफॉर्मेशन ऑनरेबल हायकोर्टान घालपाक आमची तयारी चलता आनी हेच्या बराबर आमी सीएमाकूय गोंयच्या सीएमाकूय सांगूंक सोदता की हें तरी वातावरण जालां तेजेर तुजो एक स्टेटमेंट ना तो एक MLA न्हू तो एक मंत्री न्हू तो कोणूय न्हू फाल्यां कोणूय आमचे गोंयचे पीस पेडेक कोतलो जेन्ना अधिकार आहा जेन्ना गोंयचो मुखेलमंत्री गोंयचो एक CM तुका लोकांक काडलो आहा आनी ह्या 40 मदें तूं बसून तुजो व्यू कितें आनी हे 40 आमदार आहाय ते तेंचो व्यू कितें हेजेर तेणी लोकांक सांगपाक जाय. हो गोंयचो साहेब फक्त गोंयकाराचो न्हू हिंदू मुस्लीम क्रिश्चन सगळ्याचो गोंयचो साहेब इंडियेचो गोंयचो साहेब इंटरनॅशनल लेवल गोंयचो साहेब आनी हेचेर कोणे तरी हे भाशेन उलोवप बाब सुभाष वेलिंगकर उलयला हें सारकें न्हू. बाब सुभाष वेलिंगकर आमी जाणा तो गोंयान फूट घालपाक सोदता गोंयकारा मदें. आयचे लंच टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजीवी तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.